सेशन आमगेलोट सची स्पीकर रमण हरिदास प्रभुजी तन्नी आज आमक सेशन घेता सची पास्टाइम्स ऑफ रघुनंदन सरकार तंगेले तशी प्रभुजीले इंट्रोडक्शन दिवचाक हांव प्रयत्न करता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंगेल स्पिरिचुअल नावस की His Grace Ramana Haridas Prabhuji. Hangele karmic name J. Ramesh Kamath Prabhu. Tashi Hani President Javana Sachi Kerala Che Painorantu. Hani Canara Bank retired employee Javana Sachi. Hangele Guruvari Javana Sachi. His Holiness Jayapatak Swami Maharajalle disciples Javana Sachi. Hani Tani देवस्थान सर्विस करता त्या लोकल बँगलोराचे तशीची भागवतम आमगेले भागवत पुराण कोंकणी अंतू एकादशी सेशन घेतला आणि मस्त त्यांनी सेशन्स घेतला. त्यांनी इवन भगवद्गीता सुबोधिनी अंते मस्त त्यांनी आमका सेशन्स घेतला आणि प्रभुजीनी हांव ऐकलेल प्रकार मस्त त्यांनी जावन केला भजन्स आणि कृष्णालनी बरयलेले त्यांनी सेशनान सांगता आशिल्लींची ते भारी खुशी जात आसले ऐकताना. तशीची त्यांनी भजन्स आणि कीर्तन्स करताची आणि तांका एक चेल्ले चेडू आणि एक चेल्ले चेडू आसा. ती चेल्ली वरन तांगेल धू वरन भजन्स सांगताची आणि तांका त्यांनी कोंकणी प्रीच वरन करताची. तशीची तांका प्रभुजी वरन मस्त हेल्प करतात आणि प्रीचिंगाक वरनाची. हरे कृष्णा प्रभुजीक हरे कृष्णा सांगून आम्ही स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत असा. हांव उलयलां कसले चूक जे लक्ष बघता. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. तुला चुकी काय ना चंद्र सांगला. सो थँक यू फॉर युअर कॉम्प्लिमेंट्स. कसं की चांग चांग कार्य सांगले म्हाका कळवा तितलें व्हड भक्त काय नाही तुमगेल्या म्हणजे एक सांग बघतो भक्ती गुरुग अशी भक्ती मुखार वचाक अशी प्रयत्न करता तितले मात्र साधारण भक्त मागीर मंगलाचरण सांगून हवा हांचे कार्यक्रम सुरू करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानिधं स्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानिधांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिनि. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री दामोदर मास की जय. कार्तिक महोत्सव की जय. कार्तिक मास की जय. यशोदा दामोदर भगवान की जय. श्री सत्यव्रतमणि की जय. श्री रघुनंदन दास ठाकुर की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव महाराज की जय.
गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. माताजी मी गेला व्हिडिओ साऊंड आणि ऑडिओ आणि व्हिडिओ समजना ऐकत न समाजे वै प्रभुजी वै असना. ओके. हरे कृष्ण. सगळ्यांक मेरा ये क्लास अंतु सुस्वागत. आणि म्हाका ये दिव्य अवसर सेवा अवसर हे कहाणी संगूचे एक अवसर तेवी एक महान भक्ताले एक बलिष्ठ भक्ताले कहाणी संगच्याक म्हाका एक सोन अवसर दिलेले निगून म्हाका अनुग्रह केलेले म्हणून सांगून गेले प्रिय मुरलीधरन चरण प्रभुक अनेक तंगड़ टीम आव मस्त भाव प्रकट करता धन्यवाद दिता आणि तुमका तंगळाक आशीर्वाद निंगिता आणि तुमगेले हांगा उपस्थित जाल्ले सगळ्या भक्त जनांक म्हाका आशीर्वाद दिवका म्हणून सांगून हांव मागता. मळगणांगेली आशीर्वाद आणि धाकल्यांक तुमका आशीर्वाद दिवच्या कृष्णा लागी भगवान कृष्ण लागी हांव मागता. आयचे विषयो श्री रघुनंदन ठाकूर तंगले लीला तंगले जीवचरित्राचे सान एक कहाणी सांगूक म्हाका एक अवसर दिलेलो आसा. हे कहाणी सांगचे म्हळ्यार भक्तांगेली कहाणी सांगचे ताका आमकां योग्य जावका म्हाका तितले व्हड योग्य काय ना इतले व्हड एक भक्ताले हे चरित्र सांगच्याक तांगेली लीला सांगच्याक तुमगे सगळ्या अनुग्रहाची विनंती म्हाका थंय म्हणी उरलो तेच्या म्हणून आशिल्ले एक विश्वास म्हाका. तशे हे महान भक्तांक गेले तंगले हे परिशुद्ध भक्तांक गेले तंगले विचित्र तंगले अपार भक्ती हिचे ते कहाणी सांगचे म्हळ्यार सांगचे ताजे उद्देश कसले कितें सांगचे ते लक्ष्य कसलें आमी शी सांगचे उदयशी सांगचे एक कहाणी आमकां चिंतली तशी न्ही तें कळ्ळें. आतां आयज तेजेर ताजे एक आमकां ताजे गूण असो एक लाभ मेळटा कळ्ळें. ते विशेष ते ताजे गूण कसले ते ते कसले म्हणून तांगे प्रत्येक कसले तांगे विशेष कसले म्हणून आमचो श्रीमद भागवतांचो एक श्लोक आसा एक चंद एक श्लोक आसा मनोहर जावन आशिल्लो एक श्लोक ते विदूर सांगता तें मैत्रेय म्हणलें ते हांव सांगता संक्षिप्त करून एक सारांश तुका सांगून दिता. कसले म्हळ्यार ते आमी हे कहाणी आयकुची कसले भक्त शुद्ध भक्त म्हळ्यार कोण तागेली कहाणी सांगची कसले म्हणून संगिलाचे एक सान एक विवरण हांव दिता. ते श्लोक असो म्हळ्यार सुदस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्चसा सूयुर्भिर्पीतितोऽर्थः तत्तद्गुणानो श्रवणं मुकुन्दा पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्. चंद सांगितलं आसा परिशुद्ध भक्तांक गेले हृदया भितरी सदा त्यांनी कृष्णाले स्मरण चिंतन करत असायची कळवा. तशी तेजे हृदया भितरी उपविष्ट केले ते परमात्माक ते परमात्मा सानिध्य त्यांनी अनुभव करताची म्हणून सांगितलं कळवा. कृष्ण जावन आशिल्ले तांगेले अनिच्छिन्न घनिष्ठ संबंध त्यांनी पुनस्थापन करताची तशी कळवा. ते भक्तांगे लागी ते भक्ता लागी कृष्णाक अतीव प्रीती असता कळवा. कृष्णाले गुण तांकां उपलब्ध जाता ते मात न्ही मोक्ष मार्ग तांकां सुगम जाता. तशे आशिल्ले भक्ताले सेवा
कृष्ण सेवला कृष्णाला सेवलागी श्रेष्ठ म्हणून अंग सांगितलं ते भक्ताले मुख्यमानाचे ते श्रवण प्रवचन भक्तांगेले भक्तिवर्धन करता ते गुण आणि भक्तीनं तिलांक भक्ती ते प्रधान करता ते कहाणी सांगाय ते कहाणी ते तुझे अर्थ अजय ते एच अर्थाचे अर्थशिले अनेक श्लोक पद्मपुराणांतू असं शिव भगवान पार्वती देवीला सांगता पार्वती माताला सांगता अशी आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम विष्णुले आराधना सर्वदेव आराधना की तपशी श्रेष्ठ वैष्णवांगेले अथवा विष्णु भक्तांगेले आराधना की आराधना ते आराधना विष्णु आराधना पशी श्रेष्ठ म्हणून सांगितलं कळवा त्यावेळे भक्ताला आराधना आता मग सांगितलं अर्थच कृष्णाला सांगायला भक्ताला हृदया व्यतिरिक्त नाही कृष्णाला उद्गासनी करतात कळवा तशी कृष्ण संबंध असतात कळवा कृष्णांक ज्या केले पुरा गुण पुरा दिता तेच त्याचे प्रधान प्राधान्य कसं म्हणून ते कळवा ते निमित्त आम्ही या विष्णूला आराधना की ओढत या भक्तांगेला आराधना म्हणून कारण तसे ते निमित्ती परिशुद्ध भक्तांगेले जीवचरित्र आणि त्याचे श्रवण कीर्तन स्मरण सर्व श्रेष्ठ म्हणून अंगा स्थापन केलेले असते इशी आमका या कार्याचे पूर्ण बोध आमगेले मुरलीधरन चरण प्रभू अशी निमती आमका हे भक्तांगेले कहाणी श्रवण करू अशें एक सुवर्णावसर करून दिलेलो आसा कळवा ताका कितें केलें तशें आता तशी अंग आशिल्ले म्हळ्यार तशें आशिल्लें एक अद्भुत भक्त आता आमगेलो कोण अद्भुत विचित्र हे महापरिशुद्ध भक्त गौर भक्त कळवा हे रघुनंदन ठाकूर जीवचरित्र ताजे एक एक झलक कळवा तुमका हांव आतां सांगून दिवपाक प्रयत्न करता कळवा ताजे फुडें म्हळ्यार तांणी गृहस्थ जीवन कशी करता कसं करता ताचे तत्व कसले पालन करता आमी ते आमकां कळूंक आमी सगळे गृहस्थांनी कशी जीवन काडका नशिलाचे एक साद एक तत्वज्ञान हांव तुमकां आतां दिता कळवा एक चार पांच मिनटां भितर तुमकां सांगून दिता अंत म्हळ्यार भागवतांतू श्रीमद भागवतांतू प्रारंभारी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगता ते 212, 213, 214, 215 ते श्लोक ते तितून आमी सांगता म्हळ्यार आमकां एका आनी कळचे फुडें आमगेले स्थिती कसली म्हणून आमकां कळटा कळवा आमी गृहस्थ सकट गृहस्थ गृहस्थांनी कशी जीवन काडका कळवा ताजे एक तत्वज्ञान आमकां हे श्लोकान प्रसंगीत आसा ते कसं म्हळ्यार श्रोतस्य ऐकूचे श्रोतव्यादीनि राजेंद्र कोण परीक्षित नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां दोन तर आशिल्ल्या अवस्था एक गृहस्थांतू कुटुंबान बशिल्ल्या दोन तर आशिल्ले जीवन आसाचे एक गृहस्थो एक गृहमेधिना म्हणून सांगितलं एक गृहमेधिनाक हांगा सांगिल्लें चोदव्यादीनि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः तांकां अनेक विशयो ऐकूचे आसा
तसले कुटुंब विषयो मागीर सामुखीय आशिल्ले राष्ट्रीय आशिल्ले सांबत्तीक आशिल्ले इतले पुराय मस्त जर आशिल्ले विशयो तांकां आयकुच्या तांचो इंट्रस्ट दाखयता कळवा तांणी इतलेंच तांणी दाखयता की अपश्यदाम आत्मतत्व कसं म्हणून तांकां ते नेमती कळवा आत्मतत्व कसं म्हणून गोंची आवटा ते मागीर सांगता तशी तशी तांणी सहस्त्र जे आशिल्ले हजार कटले नाशिल्ले वार्ता विशयो ब्रेकिंग न्यूज सगळं ऐकूच्या तांकां तालपरी दाखयता तांणी कोणा गृहमेधी गृहमेधी तो तागेले कर्तव्य कसं करता तो गृहमेधी म्हणून नेक्स्ट श्लोक सांगता निद्रया क्रियते नक्तम यवायेन च वावयः दिवाचा अर्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा रात्री कसं करता तो रात्री नीद काणू आणि मैथून करून ताका वेळू तो ताका जीव रगड करता वायट करता नाजाल्यार स्पेंड करता तो कळवा व्यर्थ करता म्हणून मागीर कसं करता दीस येतना तो कसं करता कुटुंब भरणा घेतला तो धन संपादन करूंक हांगा सांगिल्लें अर्थे इखया अर्थ म्हळ्यार धन संपादन करूंक तशें वावंट करता कळवा मागीर नेक्स्ट सांगता कसं इतली व्यर्थांशें काम करता तो देहाप्त्या कळत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति देहाप्त्या आत्मसैन्य म्हळ्यार तांकां देह म्हळ्यार आत्मसैन्य म्हणून सांगला कोण कोणा आमगे देह आनी आमगे संबंदी चोर बायल चोर मोना काणवे कुटुंबा जेना आनी सगळें ते आत्मसैन्य ते सैन्य कितें वावंट करता आसा तांणी म्हळ्यार तांकां कोत्ता आसा असस्वबी म्हळ्यार तांकां व्यक्ती अस्तित्व ना तांकां परमनंट जावन तांकां स्थिर जें आशिल्लें अस्तित्व ना म्हळ्यार तांणी ताका मोरमुक्ताची वय ते ताका अनुभव आसा तेषां तांणी आसक्ती आसा देशां प्रमत्तो प्रमत्त म्हळ्यार तांचो आसक्ती जावन बसला हो गृहमेधी कळवा तांचो आसक्तीन बसले कळवा ती ताका ते अनुभव आसा कसले अनुभव तो म्हळ्यार मिगेला आनाम गेल्लींची मिगेला आजो आपोंजो आनी पुराय गेल्लींची आत्नाची तांगेलें अस्तित्व ना आतां तशीची मिगेल्या बाय चोड्डवां म्हणू आनी पुराय तांकांय स्थिर जन अस्तित्व ना तांणी मोडमुताची हांवें मोडमुता म्हणून आशिल्ले अनुभव ताका आसलेले तो ते प्रायोगीक करना इट्स नॉट प्रॅक्टिसींग कळवा म्हळ्यार तो फुडें जावन केशी वता हे गृहमेधी एक हें त्यामुळे ताका कसं करता म्हणून सांगिल्लें आसा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरी श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या इच्छता भयम कसं करता खरील कथा आणि खरील भक्तांगेले कथा श्रोतव्या आयकुका कीर्तन करता आणि उद्गास करता स्मर्तव्या स्मरण करता कसं लागा तशें जाल्यार ताका हे जन्म मरण जें आसलें हे अस्तित्व अस्थिर जें आसलें संवसारां सोडून ताका मुक्ती मेळटा आनी एक प्रकार सांगुया म्हळ्यार हांगा हे जिवाक भौतीक मायेन मुक्त करचे कशी म्हणून आशिल्लें ज्ञानाक ताकद म्हणजे आत्मतत्व म्हणून ते गृहमेधीक ना तशी एक कळ न्हू आत्मसाक्षात्कार ताका खातीर दिव्य कर्म करचे एक लागा ताका गृहस्थू म्हणजे गृहस्थ म्हणून कळ्ळें तुमकां गृहस्थू आनी गृहमेधी कळवा आमी खंयची कॅटेगरी अशी म्हणून आमी तीर्माण करीत आमकां कळटा कशें म्हणून आमी गृहस्थ गी ने गृहमेधी गी हे बोध नातिलो अंत कसं ताल्पर्य दाखयंतलो इंट्रस्ट दाखयंतलो ते एक लागा आनी तो कसं करता धन संपादन करून इंद्रिय सुखभोगांत तो आसक्त बसता ताकद म्हणजे गृहमेधी कळवा गृहमेधी अशी आशिल्लें एक अशें जीव जाका म्हणजे भौतीक जीव
संसारू त्यांनी तांकां हे मनुष्य जन्म त्यांनी म्हणलेले अमूल्य अशें मनुष्य जन्म त्यांनी व्यर्थ करून उडयल्यात आत्मतत्वज्ञान नत्तिले एकलो म्हळ्यार तांकां कर्मी म्हणजे देह मागीर बायल चोडूं कुटुंब इत्यादी हे नश्वर सैन्य सैन्य म्हणटा ताका स्वंत सैन्य ते सैन्यांचो आसक्त वयसून हे अमूल्य मनुष्य जन्म हे जीवದ प्रश्न जे आशिल्ले कसं जाता आमकां जीवದ प्रश्न जनन मरण चक्र तांचो भ्रमण करून ताका जीव तो व्यर्थ करता म्हणून सांगता ते निमती हे जीवದ प्रश्न मुक्त जावच्याक आशे करचे एकला कसं करका सर्व प्रश्न हारक जावन आशिल्लो परम दिव्योत्तम पुरुष परम दियंदा ते हरिले आणि ते हरिले तांगेले शुद्ध भक्तांगेले कथा ऐकुगा काणी ऐकुगा कीर्तन करका आणि स्मरण करका म्हणून हांगा आशिल्लें तत्वज्ञान हे तत्वज्ञानच न्हय परिपूर्ण बोधारी आशिल्ले कुटुंबात आमगेले रघुनंदन ठाकूर आले तांणी एक मातृका जीवित मातृका कुटुंब कळवा तशें आमकां सगळे एक मातृका तांगेले काणी तांगेले कुटुंब कळवा ताका तर हांव हें पुरो सांगितलें आनी हे रघुनंदन कोण तागेले प्रसिद्धीक कारण कसं जालें तशेंच कार्य आमकां चर्चा करूया ओगी झलक जावन आमकां ओगी करून सांगून मुखार सरया रघुनंदन कोण म्हळ्यार हे गौर भक्त गौरांग भक्त कृष्ण भक्त म्हणून कृष्ण गौरांग ह्यानो इतिहास काय ना जाल्यार गौरांग भक्त आणि भक्त शिरोमणी साधारण भक्त नाही आणि प्रसिद्ध मस्त प्रसिद्धी असता का अपार भक्ती विशिष्ट वरिष्ठ भक्त आले भक्त रघुनंदन ठाकूर आला ताका जीवद कथा ताजे विवरण आमकां खंयचे एक 4 ग्रंथांत मेळटा खंयचे ग्रंथ ते श्री कृष्णदास कविराज ठाकुरान बरयल्लें श्री चैतन्य चरितामृत तातूंत एक 15-20 श्लोक हे वर्णन करता चरित्राचे मागीर दोनीचे गौडीय वैष्णव अभिधान नामक ग्रंथ तातूंत संगीत आसा तिनीचे गौर गणेश दीपिका नामक ग्रंथ आनी चारीचे भक्ती रत्नाकर ग्रंथ हे 4 ग्रंथांत हे जे चरित्र संगीत आसा रघुनंदन ठाकूर कहाणी संगीत आसा ही हांगा सगळें जावन ताचे सगळे मिश्रण करून आमी रघुनंदन ठाकूर कीर्ती कसर म्हणून आमकां सांगुयात वेस्ट बंगाल तुमकां पश्चिम बंगाळांत कटवा रेल्वे लायनाचे लग्गी श्रीखंड क्षेत्र म्हणून एक जाग आसा कळवा म्हळ्यार एक त्या जागारी एक गौर वैष्णव भक्तांले एक कुटुंब आशिल्लें एक 50 वर्स फुडें कहाणी सांगितली कहाणी म्हळ्यार संभव कथा संभव जाल्लेल्यांची जी कहाणी म्हणून एक काल्पनीक जावन आशिल्लें हें न्हय तें कळवा जाल्लें संभव जाता कळवा ते भक्त कुटुंब कशी आशिल्लींची तांचो ते कुटुंब म्हळ्यार एक म्हणटा ताका ट्रियो ब्रदर्स 3 भावंड आशिल्लींची ब्रदर्स आशिल्लींची त्रयो भावंड म्हणून सांगूं येता कळवा त्रयो भावंड म्हणून सांगूं येता ताका नांव कसं जालें नांव मुकुंददास कविराज ठाकूर आनी एकल्यालें माधवदास ठाकूर आनी तिनीले नरहरिदास सरकार म्हणटा ताका तशी चैतन्य महाप्रभूले घनिष्ठ भक्तांनी कळवा एक दिवस चैतन्य महाप्रभू मुकुंददासाला घर कडेन येवन अशी उलोवच्या भितर आयलो भक्ती उलोवचें म्हणून भक्ती विशय महात्मा उलोवच्या भितर आयलो मुकुंददास म्हळ्यार तावडे वाड्डीक जेवक जायनी म्हळ्यार वाड्डीक जेवं नाका म्हळ्यार भक्तीन व्याप्त जावन आशिल्ली ती युक्त जावन आशिल्ली ती तांकां भक्ती वाड्डी करूंक जेव इच्छा ना आशिल्ली तावडे
कळवा कर्नाशे जाल्यार चैतन्य महाप्रभून सांगलें तूं वाटी करूंक गाजीच निर्बंध इन्सिस्ट केलें करूंक हांव निर्बंध केलें कळवा इतलें म्हळ्यार तुगेलो पूत जावन येवचो महाभक्त आसतलो तो मिगेलो अंश जावन येतलो ते म्हणटी तूं वाटी कर का म्हूण सांगलें तशें हांव करता ती जायत म्हळ्यार एग्री केलें एग्री करून जातरी तांकां 15 टन त्या वर्सांत तांकां वसंत पंचमी तिथीरी हे रघुनंदन ठाकूर प्राकट्य कळवा श्रीखंड क्षेत्र स्थले श्री रघुनंदन ठाकूर की जय तशें तांणी थंय प्राकट्य केली तांगेल्या कुटुंबाक मुकुंदास ठाकूर म्हळ्यार ताका प्रोफेशनल एक राज्य वैद्य आशिल्लो तो रॉयल फिजिशियन तो डॉक्टर एक दिवस कसो म्हळ्यार ते मुस्लीम थंय आशिल्ले मुस्लीम रायाक कसो रोग आयलो ताका वच्चा सांगलें चमकलो कळवा त्या राया म्हळ्यार व्हड सिमखासन दिगज व्हड सिमखासन दिगज येतर सिमखासन म्हळ्यार कितले तरवळ सिमखासन तितल्याक प्रौढी येता म्हणजे रायांक ते वेळार कळवा तशी येतर सिमखासन आसलें थंय खासी करून तुमकां खासी राय कळवा ताका संकट म्हणून चमकलो ताजे वयर चेडलो सिमखासन चेवण राय बसला कळवा वचून नाडी सगळें चेक केलें कोण तरी रोग निर्णय केलें कळवा डायग्नोसीस केलें रोग कसलो केलें प्रिस्क्रिप्शन दिलें हाजें आनी ते डिस्क्रायब करून सुरू केलें प्रिस्क्रिप्शन दिवन डिस्क्रायब केलें तें विवरण ज्या रायाक दिवच्या सुरू केलें त्या वेळार कशें जालें म्हळ्यार ते राया दास एक वार घडचें आयण आसा न्हू हे मोरपंख ते मोरपंख म्हळ्यार कळना हय मोरा हाजे ताजे पंख ते पंख घेवन वार घालता तर ठप्पन कसं जालें म्हळ्यार मुकुंददास जालें दोळ ताजे वयर गेलें मोरपंख येतना कसं जालें म्हळ्यार कृष्ण आलूट गासयन कसं जालें विवश जालो भक्ती पारवश्य परम प्रेम भक्ती पारवश्य जावन कसं जालें म्हळ्यार मुर्ची जालो म्हळ्यार बोज जिखून सिंहासन सकाळ फोण गेलो कळवा फोणचे सकाळ रायाक वटूची बेजार जालें कसं तें म्हाका चिकित्स करून आयिल्लो तोची सकाळ रोग येवन पडलो म्हूण सांगल्यार हे फुडें सांगलें म्हण इटडका बोयलो एरट्टा बेट्टू म्हणून मलयाळांत एक हें आसा म्हळ्यार बाळांतरे काडू चमकिल्ली जोळी बाळांजली म्हूण कळवा तशी जालें संभव ह्या कळवा चिकित्सा चमकलो ताका तोची रोग येवन पडलो म्हूण सांगतना हें जालें म्हणून हांवें मागीर घाबरी न्हू कसं जालें म्हणून तो जावन चमकलो तो येवन चमकलो आनी ताका पळयल्यार कसं जालें तुका म्हळ्यार शेवटा ना म्हाका कांय जायनी म्हणून कसं जालें म्हूण सांग कांय जायनी म्हाका म्हळ्यार मुर्गी म्हण एक संकट आसा म्हाका भुरगीं म्हळ्यार कळवा पडचें संकट एपिलेप्सी तशें आसा कळवा तें हांव तें पळोवन गेल्लो आतां बेजार कांय जेवत नाका हांव सामकें सोदता म्हाका कळना तावळी राय आसा न्हू तो व्हड भक्त तोय भक्त तांगेले म्हळ्यार तो मुस्लीम जाल्यार मुस्लीम तांगेलें हें आसा तांकां तो भक्ती कसो म्हूण ताका गुर्त आसा कळवा ताणें वाच केलां हें ते मोरपंख पळोवन येता तो पळयलो मोरपंख म्हळ्यार ते कृष्णाले रिप्रेझेंट करतलें मोर पंख म्हूण सांगल्यार तावळे ताजी उडगास आयली म्हणून कळ्ळां कोणाक रायाक कळ्ळां ताका कळ्ळें जाल्यार हाणें निपून दवरलें सांगनी भक्ती पारवश्य येवन भोव चुकून पडलो म्हणून सांगनी आशिल्लें तेच एक वैष्णव भक्ताले एक प्रधान गुण इम्पॉर्टंट गुण तांणी कितली भक्ती आसल्यार विंगडचें सांगची नाच कळवा म्हळ्यार तांणी सांगचे नाच ते विशेष गुण तांणी विंगडचें सांगून दिवचे नाच कितें म्हळ्यार आपणे भजने कथा ना कही भजत कहद म्हूण सांगिल्लें आसा तांगेले भजनाचे महिमा भक्ती महिमा विंगडांक दाखोवचे चेष्टा तांणी करची नाची कळवा तांणी करनाची तांकां करूं नज तें म्हणून हें आमकां शिकूंक आशिल्लें हें
आम्ही म्हणाले कसं पण भक्ती केल्यावर इथलं मला गेला आजी 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 15 20 25 30 हो 25 इथं पुरा केल्या म्हणून आम्ही अभिमान करताची कळवा तशी आम्ही करताची कसं पण वड काम केले ते आम्ही इंग्रजीला सांगताचे हे शिकलं ते शिकलं हे शिकलंय म्हणून सांग तशी ते महत्वपूर्ण असेल एक सीख एक पाड आमकां मेळलेलं आहे तो भक्ती धनपती तो म्हळ्यार त्याला नास्तिपती म्हळ्यार ते दाखयना तो ना म्हणून दाखयता भक्ती ना म्हणून दाखयता कळवा तशी आवड भक्त म्हणून अशिल्लें विचारू त्या चवथांनी दाखयनाची बरो करोडपती आशिल्ले मनीस तो रोडपती येता म्हळ्यार तो दाखयना तागेले हे दुड्डू दाखयना कळवा तशीच भक्ती धन आशिल्ले भक्ती दाखयनाची कळवा तो नास्तिपती करतात कळवा तशी हे आमगेले पाण कसं म्हळ्यार आमगेले भितर सद्या भितर ते भक्ती प्रकाश ज्वाला आसून म्हणा ते ज्वाला आमगेले अहंकारो मान प्रतिष्ठा अशें आशिल्ले ते प्रतिकूल जे आशिल्ले ते वार आसून म्हणा ते वार मारून शक्ती आशिल्ले वार घोर वार ते वार ते वाडोवन उडयता आमगेले भक्ती ज्वाला कळवा तशी कशी आमी अहंकार करून जे म्हणून शिकवण आमकां आमकां मेळटा तशी रायान सांगलें ओ तशी वे तूं एक कार्य कर तूं घरकडे वचें आनी ಸ್ವಲ್ಪ रस्ट काड कळवा विश्राम करी म्हणून सांग तशी रायान ताका घरान धाडलें तशी घरा वचचे तरी आमी रघुनंदन म्हळ्यार बाल्यावस्था म्हळ्यार सान आसनाची तो महाभक्त आशिल्लो ताका साधना भक्ती ते मंत्र जप पाठ हदीस पुरा हदीस केल्लो जाता 5 वर्स मात प्राय ताका त्या वेळार ल्हान बालक कळवा ताका चाचा म्हळ्यार ताका बापोलिया नरहरी आसना तो व्हड महान भक्त चैतन्य महाप्रभू कळवा ताणें अशें ते भक्तीचे विशय पुराय ताका उपदेश करून दिवचे आशिल्ले कळवा तागेले उपदेश तागेले गायडन्स पुराय प्रेरणा ती ताका मुख्य जावन आगेले तागेले भक्ती विशयांतू ताका उन्नत जे आशिल्ले भक्ती केलेलो रोल प्रधान रोल कोणाले नरहरी सरकारान बापोलियान तशी बाल्यावस्थेंतू तशी भक्ती संस्कार ताका ते बालकाक रघुनंदनाक वळी मेळ्ळा कळवा भक्ती संस्कार सनातन जे संस्कार तशी आमची एक सीख कसं म्हळ्यार आमचो भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा आमगेले चोड्डांक पळोवन थंय शिकचे आमी व्हड आमगेले मलगड मनीस तांणी खंयचे संस्कार म्हणून आमकां दिला ते संस्कार आमी स्विकार करतात तशी जे आमी फॉलो करतात कळवा चोड्डू फॉलो करता वता यद्दत् आचरित श्रेष्ठा तत् देवेदरो जनाः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकाः तदनुवर्तते म्हणून कृष्ण भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा कृष्णान 3 अध्यायान 21 श्लोकांत सांगिल्लें आसा कळवा येता नंतर शिकवण एवढे आम्ही आमगेले चोड्डवांक शिकोवका आम्ही आमगेले चोड्डवांक संस्कार दिवका कळवा तशें जाल्यार तांणी व्हड भक्त जावन आमकां मस्त आशिल्ले गुण तांणी आमकां प्रदान करून दितात ते भक्तीन ते तर आमचो मेळचें आसना चोड्डवांक चांग संस्कार दिवका म्हणटा सनातन संस्कार दिवका ताका आशिल्ले सकयल अशें सांगचे मलगडांनी तो कोण दिवका चोड्डू वायटली म्हणून सांगता चोड्डू आमी वायट करचे मलगडांनी नाल्यार रामनामांनी वायट करचे म्हणून सांगूं कळवा तावळे आमी तांकां चांगले संस्कार दिवका आमी तितून संग रबयता ते कार्य मागीर एक दिवस कसो गेलो म्हळ्यार मुकुंद दासू ताका अशीची कामाक तर भायर वचूंका तावळे फूड धोरनोची एक कुटुंबांत गोपीनाथ सरकाराल सेवा करता आसाची विग्रह दवरून गोपीनाथ विग्रह सांगता ते फूड दोनोचे कुटुंबांत आशिल्ले हें पारंपरी सेवा करची कळवा एक दीस
अक्का देनपारच्या पूजने करून वेळ ना बाहेर वचू का म्हणून सांगलाय. ताका पुता रघुनाथाका पयला रे रघु पुता यो हांव सांगता म्हळ्यार आजे हांव भायर वता आज म्हाका पूजने करूंक जायना पूजे आनी भोग अर्पण समर्पण करूंक जायना वेळ ना ती तूं कर आजी कळवा इतले म्हळ्यार आमी फूड दवरनोची हे पूज करून आयिल्ले जाता हे गोपीनाथाक सेव करून आयिल्ली जाता कळवा ते परंपरा जावन न्हू आमगेला हांव न्हू मिगेला अन्नाला हांव न्हू आज्यो पंजो तांणी दोन पुराय करून आयिल्लें तें कळवा हे आमी सोडूनच जाय कसलेय विघ्न विचारनाचे ताका कळवा ते तूं करता तुका हें केलां उपनयन करून दिल्लें तुका मंत्र तंत्र आनी पुजा विधी आनी साधना भक्ती हें पुरा तुका शिकून दिल्लें सांगनासतना तूं पुराय बुद्धून जावन पुराय सर्व जावन शिकलो तूं कळवा तूं आतां तुका टेस्ट करता वा तूं आज करी कळवा आज तूं हें पुराय करी म्हणून ताका जायतना हांव म्हणून साश्टांग पांयार पूण जायता हांव करता हांव स्विकार करता म्हळ्यार श्रद्धेर भक्तीर कळवा मोगारी हे सेव करता तूं वयता म्हळ्यार आनी हाका गोपीनाथाका खावोका म्हूण सांगलें तेन्ना कोण खावोका कसल्यांची तंत्र जेवचना जे म्हूण सांगलें जायत म्हण कळवा जायत भायर चमकलो चिकित्सा घेतला चमकलो रघुनंदनान कसं म्हळ्यार आम्मान केलेलें दनपार वचून पूजा आदी पुराय पुरो केल्लें विधी प्रकार पुरो केल्लें कोण तरी आम्मा लागीं नैवेद्याचें पोळेर घेतलें पट्टे घेतलें च्यान आमी धवो केला च्या व्यंजना रुचीर आशिल्लें पुरो करून दवरलां आम्माना तें व्हरून गोपीनाथाक आमचो वाठारांत दवरलें मंत्र हें सगळें म्हूण कण सगळें बरोवन स्विकार करता म्हूण सुकून विधी प्रकार हें पुराय कोण थंय दवरलें 5 मिनट वेट केलें गोपीनाथ हें स्विकार करना खायना मसो म्हणून निमगेलें रोवन तूं इथं खायना इथं हांव चोट दिली निमतिवय अन्नान नैवेद्य कंठ निमतिवय तूं खायना तशें करून जे म्हळ्यार आज नाका वेळ ना म्हाका हें केल्लें जाता म्हळ्यार तूं मसला माफी दिवका म्हाका तूं स्विकार करता म्हणून सांगलें तावळे गोपीनाथान विकले कशी दोळे मारले तूं दोळे मारचे काय नाका इतलें म्हळ्यार अंगा आनी यस्य सगळे इंद्रिय वृत्ती म्हणटा हें म्हाका खूब आसा म्हळ्यार सक्कड तुका इंद्रिय खंयची आनी तुका खाव येता म्हणून सक्कड म्हाका खूब आसा न्हय तूं दोळ्यांनी खात वय म्हळ्यार दोळ्यांनी पळय जे खाण जेल्लें म्हणून तशी म्हाका सांगचें काय नाका तूं येवन खावका चीची तोंडानी खावका म्हणून निर्बंध केला कळवा वाशी धरली अट केलें ना कळका खावोका म्हणून सांगून खावोका येवन खावका नाल्यार हांव कसो लेख तुमी गेला कळ्ळें तूं खाय न्ही म्हणून लेख तरी ते खावका चीची येवन खावका गोपीनाथ दय दोन खावका तुवें खावका म्हळ्यार हांव तुवें फस्ट जेवण तुवें पूजे करून म्हाका एक अवसर मेळ्ळो आतां तूं हें दाखव जे मेला की अशी करूनच जे खावपाची म्हणून निर्बंध केले आखिर सरपंच तरी हें मागीर चोट वांगलें अल्टिमेट वेपन जालें रण्णे हट केलें हट करून खावूका म्हाका नाल्यार भायर वच्ची ना म्हणून सांगलें कळवा तावळे कसं गेलें म्हळ्यार ठप्पन ते विग्रहां सुकून गोपीनाथ भायर आयलो भायर येवन थंय बैसून ह्या वाट्याचेर पुरा खावच्या सुरू केलें कळवा आनी तूं हें चाळी आमचो पुराय खावन हें केलें पुरा कशें केल्लें म्हूण सांगल्यार पुरा फुट केलें कळवा घासून दवरलें वाट्टे घासून दवरलें म्हणून कितें केलें सांगतो एक अन्न ना कसलें फूड आयटम्स कसलें ना पुरा खालें रघुनंदनाक भयंकर संतोष आयलो अत्यंत संतोश येवन ओ गोपीनाथ तूं चांकारी केल्लें तूं येवन केल्लें न्हू म्हाका आनी म्हाका संतोश दिलो मस्त हें जालें हांव इतल्या आनंद म्हाका येयलें तूं खावन म्हणून एक नमस्कार घालून हे वाट्टे घालून चमकलो आम्हाला दिल्लें अम्मा विजय वाट्टे हाडल्या पळय हांवें निवेद केल्लें हांवें हे वाट्टी तर खाली प्रसाद कई कसलो प्रसाद कई न्ही
पुरा केल्ले कोण केल्ले गोपीनाथान केल्ले गोपीनाथान केल्ले खावच्या दिल्ले न्हू सामान पुराय विभवस कडे गोपीनाथान केल्ले हांव सांग खावच्या खाल्ले ओहो शिवाय आने वयता अन्नाला सांगता म्हळ्यार अम्मा लेकले म्हळ्यार आनी पयसून केल्ले इतलो वेळ तोडोवच्यान येतना म्हाका कळला कसं म्हण आसतलें म्हण कळवा म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ तोडो गेलो येतना कळवा वाट्टे घेवन येतना अम्मान वाट्टे घेवन देवले फुटो आसा घासून देवला तूं हें कसं केलें न्ही हांव फुटो कोण केलें गोपीनाथान ओ शिवाय आन येवो सांगता पळय अन्न लागीं म्हण हांव संजय येयलो संजय न्हू मोगान पयलें रघु यो रे तूं आज कसं केलें सांगलें आमी कसं केलें न्हू वय वय पुजेनी केलें तें केलें निवेदन केलें गोपीनाथान पुरा केलें कळवा केलें नाल्यार तितलें मोगदाक केलें गोपीनाथान पुरा केलें केल्लें केल्लें वय पुरा केल्लें गोपीनाथान केलें ओ वयशिवाय म्हळ्यार रघुनाथ पट्टी सांगचें ना म्हणून गोत आसा कोणाक मुकुंदा कळवा ताका लागून नागोत आसा पट्टी सांगचें ना आमी केलें पुर्तुगेज नागे ताका तिरगी सत्य सांगतो म्हण सांगून न्हू परीक्षण करूंक भितर टेस्ट करूंक भितर लड्डू केलें बरें हांव लड्डू करता लड्डू करून मुकुंदाक दिवका मुकुंदाक निवेद केलें उड्डूड केलें आमणिकेची दनपार केलें आमणिके करी जायत म्हणून ते लड्डू व्हरून वापस निवेद केलें निवेद करून येतरे उड्डूड केलें आमणिकेची सांगलें तावळे जेव्हा कुडां वचता बागीर आसना उदार म्हळ्यार फुडला गाळणी आशिल्ल्या म्हळ्यार चोट न्हू फुडला कंप्लीट गाळणी तावळे गॅप आसा तावळे मुकुंद सांग कसं केलें म्हळ्यार त्या गॅपान लावन हो कसं करता म्हणून अशें निपूण पळयलें कळवा सिक्रेट जें अशें निपूण पळयलें तावळे पुराय करता पुराय घांटेन बंजून हें करून मंत्र म्हणून हे कडेन निवेदन करून रिक्वेस्ट केलें स्वीकार करता मुगून जें गोपीनाथ नुता बसला नुता राबला अशी नुता राबला कळवा ना 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 तूं दोळ्यान केलें आतां उड्डूड केलें आमी कितें खावका म्हळ्यार अपवाद आयला म्हाका हांव आतां पुराय केल्लें म्हणून कळ्ळें उड्डूड केलें प्लेट पुराय तूं आत्ताय पुरो खावका आनी म्हाका सांगता तूं सुयेची केलेलें हांव केलेलें न्ही कळवा तशें अपवाद करूं नजे गोपीनाथ म्हाका रक्षण करता तुवें रक्षण करता म्हणून रिक्वेस्ट केलें वापस रोवण पुरो सांगलें तशी येतना गोपीनाथान कितें केलें आयलो भायर येवन हात हिटून हातांत लड्डू दिले रघुनाथान लड्डू दिले लड्डू घालून तें केलें हाफ हे अशें करतना मुकुंद इश्श करून पळयलें भितर भितर हें खावचें म्हाका दिसलें कसं हें खाता गोपीनाथ खाता भायर येवन खाता म्हूण सांगून म्हळ्यार येद्दो खाता हें करता गोपीनाथान पळयलें कळवा मुकुंद आसा तत्काळ तें अप्रत्यक्ष जालो आनी तुवें ग्रहाचें कळवा तें आतां हाफ लड्डूस तशें हे लड्डू गोपाल गेलो कोणा गोपीनाथ कळवा लड्डू गोपाल जालें हें पळय सताक हें सीन पळय सताक मुकुंद आसाक अत्यधिक संतोष आनंदान हें जावन परवशी गेलो आनी तेच्या लागा पटोवन धरलें बरें तूं केलें चोड्डूची कळ्ळें तूं इतलें व्हड भक्त म्हणून हांव लेखिनी आशिल्लें तूं इतलें व्हड भक्त मुकुंदाक प्रत्यक्ष करून तूं खावयल ना तुगेल्या व्हड भक्त कोणी नाची म्हूण सांगून ताका आनंदात ताका पटोवन दवरून मोग उमूद येवन करून ताका हो गोडसून बरो सांगून हें जालें कळवा तशी मुकुंद आसा हें भोग करून आशिल्ल्या हे काणी अत्यंत प्रसिद्ध जें आशिल्लें विश्व प्रसिद्ध जें आशिल्लें एक संभव ह्यो काणी कळवा तशी हें सगळ्यांक कळ्ळें हें पुराय भायर कळवा तशी मुकुंद आसा जाल्यार हे भोग समर्पणाचें तशी एक काणी म्हळ्यार अंतू निवेद्य पुरो केल्लें हे काणी आसतना खंयच्यान आशिल्लें हे भक्ती रत्नाकर ग्रंथांत सांगिल्लें हें काणी हें लोक प्रसिद्ध आशिल्लें संभव तंतू सांगिल्लें आसा मागीर
ये रघुनंदन कोण मनुष्य काणी सांगतात ये रघुनंदन कोण एक रघुनंदन अंतु निज जावन कोण यथार्थी जावन रघुनंदन कोण मनुष्य कार्य अंतु गौर गणेश दीपिका नाम ग्रंथ अंत संगीत तंत संगीत समणारी कृष्ण लीला अंतु दोन रूप धारण केला केलेली काही रघुनंदना एक म्हणाली एक माधुर्य लीले अंतु एक कंदर्प मंजरी जावन प्रकट झालं आणि दोन्हीचे साख्य रूपारी प्रिय नर्मदखा उज्ज्वल जावन प्रकट झालं म्हणून संगीत असं मागीर द्वारका लीला अंतु प्रद्युम्न म्हळ्यार कंदर्प कामदेवान अवतार प्रद्युम्न तो जावन आशिल्लो कोण रघुनंदन आणि तुमकां म्हणटा तसल्या गौर लीला अंतु रघुनंदन ठाकूर जावन आयलो तशी अद्भुत जावन आशिल्ल्या रघुनंदन ठाकूर प्राकट्य कळवा इसी लीला तो प्राय त्यांनी सांगेला वैभव दाखिलं एक वेळा मुकुंददास ठाकूर नीलाचला चमकलो हाका घेवन रघुनंदनाक पण हाका देखूंक चैतन्य महाप्रभू देखूंक कळवा दर्शन करूंक घेता चमकलो त्यावेळी रघुनंदनान कसं केला म्हळ्यार एक मनोहर एक काव्य दिव्य काव्य बरयला कळवा ते 5 वर्ष प्राय आशिल्लें आनी चैतन्य महाप्रभूक तें गान करून आयकलें कळवा गान करून सांगलें त्यावेळी चैतन्य महाप्रभूक तो आश्चर्यचकित जालो हे 5 वर्ष बालक इतलें मधुर सुंदर जावन आशिल्लें हे गाण म्हाका ग्लोरिफाय करून आशिल्लें इतलें गाण हे कशें केल्लें आनी आश्चर्यचकित जालो आनी ताका इतला मोग केल्लें रघुनंदनाक हांव स्टेज करून ताका हें केलें अभिनंदन दिलें ताका कळवा तशें अभिनंदन तशी एक काणी सांगिल्ली आसा मागीर चैतन्य महाप्रभून म्हळ्यार भरलेले सदस्य आसूं सभा आसूं मुकुंददासाक ते तावळेची निमगिलें तसं म्हळ्यार पळा हांगा रघुनंदन आनी तूं असो अंतु कोण पिता कोण पूत कळ्ळें तुमकां रघुनंदन आनी मुकुंद अंतु कोण आनु कोण पूत म्हणून गेले मुकुंद आनी गेले तूं रघुनंदनाले आनगी पूत कळवा रघुनंदन तुगेले पूतगी न्ही तुगेले आनु अशी निमगेले सगळ्यांक दिसलें कसं जालें निमगिता चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार सगळ्यांकूच तसं न्हू चैतन्य मुकुंद आतां गेल्या रघुनंदनाले आनंद म्हणून सगळ्यांकूच तसं मागीर ते निमगिता कसं लागला चैतन्य महाप्रभू सांगलें आलोचना करून सांग मुकुंदाणा सांगलें कळ्ळें मुकुंद मिगेले पूतू रघु तो मिगेले आनत हांव तागेले पूत आतां ते कशें कारण कसं जालें निमगेलें सांगूशें कारण कसं जालें म्हळ्यार म्हाका प्रेममयी भक्ती दिलेलें मिगेले पुतांत प्रेममयी भक्ती समशील भक्ती कसं म्हणून मिगेले पुतांत म्हाका शिकून दिल्लें ते तो मिगेले गुरू वता रघुनंद मिगेले गुरू वता कळवा मिगेले पिता आतां ते निमते पिता आतां कळवा तावळे चंद्र महाप्रभू सांगलें येस परफेक्टली रायट म्हणून सांगलें परफेक्टली रायट इतलें म्हळ्यार कोण पळय कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण प्रज्ञा प्यूर कृष्णा प्रज्ञा कोण पळय दिता तो पिता तो गुरू कोण पळय स्वीकार करता तो चोड्डू म्हळ्यार दास जाता पूत जाता म्हणून हांगसून व्यक्ती येता हे आतां हांगसून आमकां शिकून आशिल्लें तत्वज्ञान पाठ हे आतां बत्ता जालें मुख्य मागीर रघुनंदन ठाकूर आनी एक लीला कसं म्हळ्यार ते घरा लागीं अंगणा लागीं एक तळ आसा ते तळा म्हळ्यार त्या तळा नांव पुष्करणी तीर्थ पुष्करणी तळ म्हणटा ताका कळवा त्यावेळी नरहरी दास गेल्या बापोली नरहरी सरकार ते सरकार त्या कसं केलें म्हळ्यार नरहरी ना ते उदकाणू एका मधुर जाण आशिल्लें पानाक केलें कशें केल्लें तांकां मातूक
कळवा तेकसला म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभु आनीक नित्यानंद प्रभु पिवचा कळवा विशेष पानीय मधुर पानीय ते चैतन्य महाप्रभुग दिले चैतन्य महाप्रभु आनीक नित्यानंद प्रभुग पान करूचे हांव स्पेशल जेवण केल्लें पान करता ते पिवका तुमी ते पिल्ली तांणी कळवा पिवन अत्यंत मधुर जेवण आशिल्लें तें पानी कळवा तें पानी तांणी पिवन तांकां अत्यंत आस्वाद येयलो एकच म्हणजे पानी पुष्करणी ते तळां सुकून अशें तें हें काणूत केल्लें तशी ते पुष्करणी तळाक मधु पुष्करणी तालाब म्हणून नांव आयलें मागीर कळवा ते एक तसले एक संभव एक लीला जाल्लें मागीर अनेक लीला कसं म्हळ्यार त्या मधु पुष्करणी तळा लेगी एक कटंब वृक्ष आसा कटंब वृक्ष म्हळ्यार कळना तुमकां ते तांचो प्रतिदिन दोन फूल येता ते कसं म्हळ्यार ते देवान दिलें कसं म्हळ्यार गोपीनाथाक पुजे वेळार समर्पण करूंक कळवा समर्पण करूंक दिलें ते रघुनंदना ते केन्नाय व्हरून सद्दांची एक दिवस ते फूल दोन फूल मात मेळचे कळवा ते आनीक विशेष जें आसलें एक लीला कळवा गोपीनाथान ते समर्पण केल्लें करचें तें फूल तें आनी एक लीला आनी तो गवडीया वैष्णव अभिधान ग्रंथांत सांगिल्लें अनेक एक लीला आसा अभिराम ठाकूर काणी अभिराम ठाकूर म्हळ्यार एक चैतन्य महाप्रभुले भक्त वृंदांत एक विशेष जें आसलें एक भक्त जावन कळवा एक परिशुद्ध भक्त एक वरिष्ठ भक्त शुद्ध भक्त श्रेष्ठ भक्त म्हणून सांगूया ते विशेष कसं म्हळ्यार ताणें हे साळीग्राम शिला आसा त्या शिलाक म्हळ्यार चैतन्य तशा साळीग्राम शिलाक साश्टांग नमस्कार केले दंडवत केले ते शीला भेतून चूर जावन तशीची विग्रह त्या विग्रहाचे आराधन करता चैतन्य ना जाल्यार ते विग्रह प्रणाम करतना हे टेस्ट करून कसं करचें तें पुराय पण अभिराम ठाकुरान कळवा साश्टांग नमस्कार केल्यार ते तातूंत चैतन्य विग्रह जाल्यार ते भेतून चूर जावन तशीच आनी एक डेंजरस जेवण आसलें कसं म्हळ्यार कोण पळय शुद्ध भक्त म्हणून अभिमान करता शुद्ध भक्त म्हणून प्रसिद्ध जावन आशिल्लो कोण पळय ताकाय अभिराम वचून दंडवत करतालो दंडवत केलें जाल्यार शुद्ध ना आयल्यार कसं जाता म्हळ्यार गोविंदाय नमो कळवा ताका हें जाता ते हाका देखतना सगळ्यांक भंय येता कळवा देखतना सकयल भंय भिवन धांवताची कळवा न्हिपून बसता अभिराम देखील तशेंच आमगेल्या मुकुंदाला पोतो रघुनंदना विशीं ताका तो प्रसिद्ध जालो ना म्हळ्यार प्रसिद्ध भक्त म्हणून आशिल्ले ख्याती आयले तेवी अभिराम ठाकुरान आयकलें येवन मुकुंदाला घरकड आयलो मुकुंदाला घरकड येवन ना तांकां उठूचे बेजार जालें अपसेट गेली रघुराम आयले उद्देश कसो म्हणून गेले म्हाका रघुरामाक देखा तो विशिश्ट भक्त म्हळ्यार ताणें नैवेद्य करून गोपीनाथान येवन पुरा केल्लें म्हणून आशिल्लें आयकलां हांव ताका ते विशिश्ट जें आशिल्लें भक्त तो शुद्ध भक्त हांव ताका नांव दंडवत करता म्हाका म्हणून सांगलें दंडवत करता हांकां सगळें अपसेट येयलेंची कसं करचें म्हणून ताका निप्पा येयलें तांणी ताका आपय म्हणून ना तो हांगा ना भायर ना तो हांगा आसता ताका आपय रघुनंदो यो तुका हांव फटोवन धरता नमस्कार करता तुका हांव सांगून ताका ताका दंडवत केलें दंडवत कोण येतना तो तशी तथैव तशी आसा कळवा कांय जायनी कळवा तशी आसता म्हणून आनंद अतिरी गावन ताका पटोवन धरलो पण अभिरामान म्हणून दोगांनी पटोवन धरून स्टेज कोर न्हू तांणी कसं केलें तांकां आनंद तो भजन म्हणून नृत्य करून कळवा थंय उड्डून नंचून छलान वयर उड्डून करून भयंकर नृत्य हें पुराय केलें कोरून करतना
तसं गेला म्हणजे ताका पांय आवाळ न्हू नुपूर कोणाले रघुनंदन आले ते म्हळ्यार उसळून गेले उसळून पडले ताका 4 मैल दूर ऊन पडले हांगा सुकून स्पेस हांगा सुकून मिट्योर ಏನು ಪಡ್ತ ಬಳ ಹೋಯಿತು ಏನು ಫೋನು ಫೋನ್ ಜತ್ತ ಬಳ ತಸಿ ಏನು ಪುರಪಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ತಗಳ ಜಲ ताका पुरकुंट म्हणून होता फेमस जावन आशिल्ले हें ते प्रसिद्ध जावन आशिल्ले तळे ते आतां येस कळ्ळें ते नुपूर येस कितें पण तितलाग हें त्या म्हळ्यार आमी सगळे उड्डून नांचून करतना आमगेल्या पॉकेटां साकून सगळे आशिल्ले पळय पर्स मोबायल ते पेन हें सगळें कोण तशी अगर हें आसलो ते उसळून ते हें कट्ट जावन वचून कळ्ळें ते लोंग कोन वचून पडलें तें तितलाग नृत्याचें ते प्रेशर आसलो तितलाग आशिल्लें त्या नृत्य सो पळोवका कळ्ळें आमकां ज्यो ते पळोवचें जेवची ना ते नृत्य सगळे म्हळ्यार आमकां तितलें भाग येना पळोवच्याक रघुनंदन आले तितला व्हड नृत्यकार नर्तक कोण रघुनंदन ठाकूर त्या तळ्या नांव नुपूर आतां येस कितें मागीर जगन्नाथपुरी रथयात्रा वेळार आनीक लिला सांगता जगन्नाथ सकाळी न्हू आनी कुटुंब समेत हांगा जगन्नाथपुरी रथयात्रा वेळार शंकलीची त्यावेळी जगन्नाथ ते वेळार चैतन्य महाप्रभू ते आसता चैतन्य महाप्रभून म्हळ्यार चारय भागार सुकून व्हडी कणकणी जन येता भक्त जन येताच रथ संप्रजाक आनी भजन म्हणून नृत्य करूंक सगळे त्यावेळी ते जे भक्तांक प्रभून चैतन्य महाप्रभून कसं म्हळ्यार गौरांग प्रभून 7 जे आशिल्ले भाग केले विभाग केले भाग करून एक विभाग हांगा आनी श्रीखंडवासी रघुनंदन ठाकूर पार्टी कळवा म्हळ्यार रघुनंदन पार्टी म्हळ्यार नृत्य करता नटराज कळवा ते नृत्य पळोवच्याक जे चारय भागार सून येतात कळवा तशें आनी एक वर्शन आसा म्हळ्यार रघुनंदनाले पार्टी आसना रघुनंदन भजन म्हणजे सगळे गौरांगाले मात्र भजन म्हणजे कृष्णा बलरामा सुभद्रामा आयले भजन म्हणजे ना कळवा तशें येतना चंद्र महाप्रभू सांगलें तूं कृष्णा भजन सगळें म्हणका कळवा नांचुका ते मात्र सांगत म्हणजे हांव म्हणजे भजन गौरांगाला मात्र कळवा गौरांगा प्रभू म्हणजे मात्र तशें एक तारीख तूं मागशी राव मागशी तुका पार्टी मागशी मुखारी वेंकट पार्टी कृष्णा भजन म्हणजे तशी एक वर्ष सांगितलं तशी त्या वेळार तशी हें करून भजन करून नृत्य करून अत्यधिक मनोहर जें नृत्य अत्यधिक गंभीर जें आशिल्लें आनी प्रसिद्ध जें आशिल्लें नृत्य थंय केलें म्हणून सांगतात तशी मागीर चैतन्य महाप्रभू मस्त मोग केले त्या वेळार कोणाक रघुनंदनाक कळवा जशें प्रेम करून ताका प्रशंसा करून सांगलें अभिनंदन दिलें ताका कळवा तशी मागीर नरोत्तम ठाकुरान ते वेतुरांतू एक उत्सव करचे वेळार रघुनंदनाक इनवायट करून ताका इनवायट करून थंय नृत्य करयलें म्हळ्यार थंय आशिल्ले भक्त जनांक पुराय अद्भुत जालें आनी ते मात्र तांणी बरी संतुश्ट जाली हेंची हे एक लिला केलेला आसा आनी कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून तांगेले एक वरीस आयले तांकां कोणाक म्हळ्यार नरोत्तम दास श्रीनिवासाचार्य आनी श्यामानंद हांगा सगळे म्हळ्यार गौरांग प्रभू आनी नित्यानंद प्रभूले नेक्स्ट पिढी आनी नेक्स्ट जनरेशन त्यावेळी आनी सगळे तेंगेले नित्यानंद प्रभू आनी गौरांग प्रभून तांगेले काळ नंतर हें प्रस्थान कोण मुखार सून वतलें म्हळ्यार हे तैलधारा जें आशिल्लें हें प्रस्थान आसना हें नाम संकीर्तन हें करचें सगळें कोण वतलें म्हळ्यार आमकां बरीची हें येता गोसामेनी आनी हें केल्ले चैतन्य महाप्रभूले ते परंपरा आसना हें मागीर कोण ते काण घेता म्हूण आशिल्लें त्यावेळी रघुनंदन ठाकुरान श्रीनिवास आचार्याक आपूण सांगलें मातार हात धरून सांगलें आमचो अनुभव येता म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आनी नित्यानंद प्रभूले तिरोधान नंतर हे प्रस्थान हे धारा तैलधारा प्रवाह
हे मुखासून उलोवंक आशिल्ले बुद्धी सामर्थ्य शक्ती हे तुका समर्पित करता चैतन्य महाप्रभुले हे विचार विकार प्रचार आचार यशस्वी धारा आसनो तैल धारा हे प्रवाह तुका मिळता कळवा तू तुगेल मातारी घेवका तू चलासून वर्का चलासून वर्का तू ते व्हरतलो तुका ताचें सामर्थ्य हांव दिता हे प्रस्थान यथारूप तू तुगेले हातान तू संरक्षण जातलें संरक्षित जातलें म्हणून अनुभव दिलो मात्यार हात कळवा तशी ताका सांगिल्लें आसा लिला कळवा तशी जगन्नाथपुरी तू ते आमकां हे प्रस्थान आसा ते आज आमकां हे प्रस्थानाचे लाभ मेळटा तशी जगन्नाथपुरी तो चैतन्य महाप्रभून 3 कार्य करूंक सांगिल्लें आसा आव्हान केल्लें आसा समारी मुकुंद आपूण सांगलें तू कोणा गृहस्थ तू कसं करता म्हळ्यार गृहस्थाचे सेवा गृहस्थाश्रमान बसून तुवें भायर वचून भौतिक धन संपादन करता आंतरीक जावन कसं करता म्हळ्यार कृष्णाला भक्ती धन संपादन करता तशें म्हणून आशिल्लें आव्हान दिलें रघुनंदन आपूण सांगलें तू गोपीनाथाले नित्य सेव कळवा तू अर्चना केन्नाय करता सदा निर्विघ्न पूर्ण आनी नरहरी सरकाराक आपूण सांगलें कळ्ळें हे प्रस्थान निग्गेल प्रस्थान सी हे चैतन्य महाप्रभू कळवा हे कृष्णा बोध प्रचाराक जे आशिल्ले नाम संकीर्तन प्रचाराक जे आशिल्ले तुमी जुट्ट करून ह्या प्रचारान सहाय करता अशी 3 कार्य आव्हान केल्लें हे 3 कार्याचे आमगेले प्रभू स्वामीना कळवा प्रभू स्वामीन इस्कोण स्थापन करून अनुवर्तन केल्लें आसा ताजे बेनिफीट म्हळ्यार 3 कार्य म्हळ्यार गृहस्थ आसा आमगेले कळवा गृहस्थाक हें केल्लें अर्चा विग्रह आराधना करचे आसाची आनी प्रचार करचे ना हे पुराय प्रभू स्वामीन आमगेले इस्कोणान तूं हे आतां अनुष्ठान करता वता हे सगळें चैतन्य महाप्रभूले आव्हान प्रकार वता मुखार कळवा ताजे बेनिफीट पुराय आमकां आतां मेळटा आसा कळवा तशें काणी आमकां वेळ जाला हांव हे अद्भुत लीला कोणाले रघुनंदन दास जाले ठाकूर जाले इतले मात्र हांवें सांगून म्हगेले वाणी हांगा विराम दिता कसले म्हणी हांवें चुका पयलीं सांगून गेल्यार म्हाका क्षमा याचन करता तुमी कळवा तशी इतले पुराय क्षमेर तुमी आयकून बशिल्ले हाका हांव तुमकां धन्यवाद दिता हरे कृष्णा